मोगाल भाव भयणांनो, इंग्लिशींत अशें म्हणटात, वी क्रिस्टियन्स आर इस्ट पीपल एंड हालेलुया इज आवर सॉंग. जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या धर्माची आख्खो आमचो धर्म जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर थिरायलोलो आसा. ही आमचीच आमच्या धर्माची व्हडांतली व्हड परब जी आमी 3 सुमानां आदीं समोरुंबल्या. जेजू पुनर्जीवन जावन सोबार जाणांक दिश्टी पडलो, पूण पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. ह्या संदर्भांत आयच्या मिलाक सायबिणीच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय मारिया मागदालेन पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिता, वच आनी तूंय तशेंच कर. जरी जेजू जिवंत जावंक नासलो जाल्यार आमचो धर्म पोळको जावपाचो आनी आमचो बावाट निर्फळ जावपाचो. हाकाच लागून जेजूचें पुनर्जिवनपण बुन्याद आमच्या धर्माची. मारिया मागदलेनाक पुनर्जीवन जेजू दिश्टी पडटोच तिचें निराशीपण गोंद दूख सोंपली आनी पुनर्जीवन जेजूची ती पयली गोवाय जाली. जेजू स्वर्गार बापा कडेन वेचे आदीं आपल्या शिसांक आनी तांचे वरवीं दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यांक हो हुकूम दिला, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजे गोवाय जायात. हेच जेजूच्या उल्याक पाळो दिवन जायते मिस्योनार जल्मले, जावं तो सांव फ्रांसीस सावियर, बागियोन जुजेवाज आनी आदी. तर आमी आमच्या चालत्या जिवितांत पुनर्जीवन जेजूचे गोवाय जावं मिलाक सायबिणीचे कृपेन देवाचो आदार ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. तशेंच पंडीर वाड्यार रावतल्या दर एक कुटुंबाक मिलाक सायबिणीचे मजतीन तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी ह्या वेळार मारिया मागदलेनाच्या जिविता वयर एक ल्हानशें चोलचित्र आमी पळोवन मिसा भेटेक तयार जावया. We must return to the city to tell the others. Come with us.
Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Deva tuam sorom, tuka busung bundu kieta. Deva tu samso shivot, jivit tuka betong dita. Deva tuam sorom, tuka busung bundu kieta. Deva tuam soshivot, jivituka betum dita. Bapak putakat mian, wondam moy masasna. Bapak putakat mian, wondam moy masasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. बाबा म्हणून सगळ्या तुमकां देव बरी सांज ताचो अनुभव घेवन आमी ह्या जेजूक गोवाय जावंक ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आनी आजच्या दिसा ह्या नोवेनांत आमी पोंडीर वाड्या खातीर मागता. पोंडीर वाड्यान 2 समुदाय, सान रॉक आनी सान जुजे. मिलाक सायबिणीचे मोजतीन तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसा एंटनी डिसिल्वा पोंडीर वाड्यांतलो आपलो वाडदीस समारंभता. तशेंच तो आनी ताची घरकान्न जॉनिता फेर्नांड डिसिल्वा आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. आनी म्हजे गॉड चायल्ड शानिली फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता. देवान तांकां सगळ्या आशिर्वादान देण्यानी भरूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच मागुया आमचो भाव एंटनी शाप्रू. कांय दीस फाटीं बरो नासलेलो, ताका एक ब्लॉक मेवला, ऑपरेशन केल्लें आसा आनी घरा आसा. 1 म्हयनो ताका रेस्ट घेवंक मागला. थंय बेगीनूच बरो जावंक ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच बापाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. ओगीच रावन आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी सांत देवा मुखार घालुया. खरीत भाशेन कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां कोस्टवता, इलाज घेता. तांकां पेकोवणी फावो जावंक आमी सांत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे जोरेन तुवें नवी केल्यात. सरकोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आख्या जुदयांत, गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा संवस्थायेन जेली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याची बुजवण भरून तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून ना जाली आनी मेली. ताणें ताका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडान दवरली. लिंडा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयले अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. ताच्या बरोबर पेद्रू न्हीद आयलो आनी पावतोच ताका ताणें उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोकासान आंगलें आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून ताका सगल्यांक भायर हाडलीं आनी दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ल्या कुडी वाटेन पोतून ताणें म्हणलें, तांबिता उठ. ताणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें ताका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सोरेस्पोरान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सोरेस्पोरान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सोबे मासार सगळे ताचे पोरचे मुखार सोरेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगताचें मरण भोव मोलादीक.
जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तोल्या. हांव तुजो चाकोर सोरेस्पोरा, तुजो चाकोर हांव, तुज्या चाकराचो पूत. म्हज्यो साकळी तुवें तोडून उडयलाय. सोरेस्पोराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयलां. जबाब सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तोल्या. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पूण मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना वडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार दोवी आंगोले न्हेसतले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी म्हूण गे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव अजून बापा सोशी सोडूंक ना. म्हूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारिया मगदलीन गेली आनी तेणें सोम्यांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मिलाक सायबिणीच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा आनी आयचो विशय मारिया मगदलेन पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिता, वच आनी तुय तशेंच कर. मारिया मगदलेन पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिता, वच आनी तुय तशेंच कर. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचो देव मोगाळ देव आमचो एक एकल्याचो खेरीत भाशेन मोग करता आनी आमच्या मोगा खातीर व्हडांतलें व्हड दान म्हटल्यार देवान दिलें आपल्या एकल्याच पुताचें जिवीत. आमचे खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो इतलेंच न्हय, आमच्या मोगा खातीर आनी आमच्या बातकाच्या फारीकपणा खातीर ताणें ताका खुर्साळ खेळोंक ओपून दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जेजून आपल्या मोन्ना उपरांत आमकां वाटसूर कशी जाणूक ना, पूण आमकां आपलें खेरीत आजीरपण करून दवरलें.
जेजू मेलो, जेजू तिसरे दिसा पुनः जिवन जालो, हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी ही जावन आसा आमच्या भावार्थाची व्हडली परब जी 3 सुमाना आदी आमी समरंभल्या आनी जेजूचे पुनः जिवनपण जावन आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद. पूण जेजून मरून वेच्या आदी एक खेरीत उंड्या वरवीं आनी आपल्या रोगता वरवीं आपलें हाजीरपण ह्या संवसारान करून दवरलें. निमाण्या जेवणार आपणाकूच एका उंड्याच्या रुपान मोडून आनी एका सोऱ्या वरवीं मिसाच्या बलिदाना वरवीं आपलें हाजीरपण ह्या संवसारान घडोवन दवरलें. आनी हीच पवित्र मिसाची भेट दर दिसा आमी समरंभता, त्या जेजूक उंड्या रुपान आमी शेवता. घोडयेक ह्या दिसांनी आमी जेजूक शेवंक पावूंक ना, पूण एका खेरीत भाशेन मागण्या वरवीं जेजूक आमी सांगात दिता आमच्या कुटुंबांतूच रावून. हो जेजू एका उंड्या सोऱ्या रुपान मिसाच्या बलिदानार हारचे जाता आनी आमच्या आत्मीक जेवण तो जाता. मुडलोलें जेजून आमकां वाटसूर कशी सांडूंक ना, कारण जेजू होच उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जावन आमच्या संगाता दर दिसा रावता आनी आपलें हाजीरपण कोडीत करता. ह्याच पुनः जिवन जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान जायत्या भाव भयणांनी अनुभवलो. भाग्यवंताच्या जिवितांचेर हेर भाव भयणाच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ताणें ह्याच पुनः जिवन जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान अनुभवलो, ताचो खासगी अनुभव घेतलो आनी तोच पुनः जिवन जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक गेले. नांवां काडलीं जाल्यार सोबार आसात. ज्या भाग्यवंतांनी ह्या जेजूक हे पुनः जिवन जेजूक गोवाय दिलो. आमच्या गोंयतान गेलोलो आमचो गोंयचो पूत भाग्यवंत सुसेवास, तशेंच आमच्या देशांत आयलोले, आमच्या गोंय देशांत आयलोले, गोंय शहरान आयलोलो भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, भाग्यवंत तोमास जेजूचो शीस, भाग्यवंत मादर तेरेसा. कोलकाताच्या शारान भोवन तांणी गरिबा सोवें ह्याच पुनः जिवन जेजूक परगटलो. आयच्या दिसा ह्याच मादर तेरेसाच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. भाग्यवंत मादर तेरेसा कोलकाताची आपलो गांव देश सोडून आमच्या भारत देशांत येता. कॉन्वेंटांत ती वावर करता. जेन्ना कॉन्वेंटांतली भायर सरून वता एक वेद्रूप ताका दिश्टी पडटा, म्हणजे गरीब लोक ताका दिश्टी पडटा. हें असलें पळोवन तिच्या काळजाक दूख भोगता. कॉन्वेंटांतलें जिवीत सोडून मदर तेरेसा गरिबांची सेवा करूंक वता. आनी मदर तेरेसाच्या जिवितान खेरीत नदर आमी मारली जाल्यार तेणें जेजूक 2 सुवाताचेर अनुभवलो. आनी कशे तरेन 2 सुवाताचेर जेजूक अनुभवलो काय. पयले सुवातेर तिणें आपल्या जिवितान आनी आपल्या उपरांत आपल्या जे कॉंग्रिगेशन आसतलें माद्री भयणी जाताल्यो मदर तेरेसाच्यो, तांकां हीच देख दवरली. सकाळीं फुडें उठून 1 वर सुमार ती जेजूक सांगात करताली. हो जेजू जावन आसतलो उंड्या रुपान साती साक्रामेंतान आसतल्या जेजूक 1 वर ती सांगात करताली. आनी 1 वर जेजूक ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसतल्या पुनः जिवन जेजूक सांगात केल्या उपरांत आपणाचो वावर करूंक ती घरांतली भायर सरून गरिबां सोवें वावरूंक वेताली. आनी ह्या जेजूक ताणें उंड्या रुपान पुनः जिवन जेजूक अनुभवलो, त्या जेजूक ती गरिबां मदें सोदूंक वेता. जेन्ना एक फावट मदर तेरेसा कोणें प्रश्न केलो, तुका गरिबाची सेवा करूंक कितल्यो कशे तरेन जाता, तेन्ना मदर तेरेसाचो जबाब असो जाता, ह्या गरिबां मदें आपूण जेजूक पळयता. एके तरेन मदर तेरेसान आपल्या जिवितान 2 सुवातेर ह्याच पुनः जिवोक जेजूक अनुभवलो. पयले सुवातेर उंड्या रुपान आनी दुसरे सुवातेर ह्या गरिबां मदें. अशे तरेन उंड्या रुपान अनुभवलेल्या जेजूक गरिबां मदें परगटलो. अशे तरेन ती पुनः जिवन जेजूक गोवाय दितली भाग्यवंत जावन केली. आयज आमकां आयचो विशय आनी मारिया मागदलेनाची देख आनी हेर भाग्यवंताची देख जाणी ह्याच पुनः जिवन जेजूक परगटलो आमकां कितें करूंक उलो करता आनी आपयता काय. आयचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासांतलें वाचप. हातून आयज आमकां भाग्यवंत पेद्रूची खबर मेळटा. जेजूच्या मरणा उपरांत शीस भिरांतीन आसतले, पूण तोच जेजू जांकां दिश्टी पडटा, पुनः जिवन जेजू दिश्टी पडटा
आनी आपल्या कुरपेन आनी बळान भरता आनी पवित्र आत्म्यान भरून शीस आख्या संवसाराक वेतात आनी जेसूक पुरगोडटात. आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पेद्रूक आमी पळयलां एके मेल्ले वस्तुरेक जिवीत दिता. एके तरेन पुनोचे पोतवेन हे मेल्ले वस्तुरेक ते नवें जिवीत मेळटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान खासगी अनुभव मेळ्ळलो मारिया मागदलेनाक पुनोन जिवन जिवचो आमकां दिश्टी पडटा. मारिया मागदलेन सकाळीं फुडें उठून जेजूच्या फोंडाशी धावी वेता आनी थंय पुनोन जिवन जेजूचो अनुभव ताका खासगी फावो जाता. आयची वाचपां आनी आयचो विशय आमकां 3 वस्तू करूंक उस्कायता. पयले सुवातेर जेजूक सोदूंक फोंडाशी वेता. मारिया मागदलेन जेजूक सोदूंक फोंडाशी वेता. आयज आमकां जेजू खंय मेळटलो काय? आयज जेजूक आमी फोंडाशी सोदूंक वचची गरज ना. आयज जेजू आमकां घोडेक आमच्या कुटुंबांतूच मेळटलो, आमच्या भाव भयणां मदीं. आयज जेजू आमकां शेजाऱ्यां मदें मेळटलो तांच्या हाजीरपणा वरवीं. आमकां जेजू गरिबां मदें, वाटसुऱ्यां मदें, गरजेवंतां मदें मेळटा. ते जेजूक जाणें मदरिसान सोदलो त्या जेजूक आयज आमी सोदपाची गरज आसा. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांतूच ह्या जेजूक आमी सोदूंक वचुया. दुसरे सुवातेर जेजून मारिया मागदलेनाक म्हटलें म्हाका धरून रावूं नाका. दुसऱ्या उतरान जेजू म्हणटालो म्हजें संगीत रावूंच न्हय, दुबाविरेंत म्हाका चिकटून राव आनी म्हाका चिकटून रावून म्हाका दुसऱ्यांक पुरगोट करूंक जेजू एके तरेन मारिया मागदलेनाक उलो करता. आनी मारिया मागदलेनान तेंच केलें. दुबाविरेंत ओत्मीक वाटेन जेजूक चिकटून रावली आनी जेजूक तिणें पुरगोट केलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितान ओत्मीक वाटेन जेजूक आमी चिकटून रावुया आनी जेजूक आमी दुसऱ्यांक पुरगोटुया. आनी तिसरे सुवातेर मारिया मागदलेन जाली शिसांक शीस, एपोसल टू द एपोसल्स. जेजूच्या शिसांक ती एक शीस जाली. आनी आमचो सर्गेस्त पाप साहेब बाकीवन 6 पावल दुसरो मारिया मागदलेना विशीं उलोवन अशें म्हणटा ती शिसांची शीस जाली. दुसऱ्या उतरांनी ताणें पुनोजिवन जेजूक पयलो अनुभवलो आनी त्या जेजूक जेजूच्या उतरांनी जेजूची आज्ञा पाळून ताणें जेजूच्या शिसांक हो पुनोजिवन जेजूचो गोवाय दिसाली. एके तरेन पुनोजिवन जेजूक तेणें पयलो अनुभवलो आनी दुसऱ्यांक म्हणजे जेजूच्या शिसांक ती पुरगोटूंक गेली. तेच भाशेन आमी ह्या पुनोजिवन जेजूक अनुभवया आनी ह्याच पुनोजिवन जेजूचो अनुभव आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमकांच दवरूंक न्हय, मारिया मागदलेना भाशेन दुसऱ्यांक आमी दिवया. जायतीं आमची भाव भयणां कडेन क्रिस्ती भाव भयणां कशीं जियेतात पूण खरो क्रिस्तांवाचो भावार ती जियेनात, भिरांतीन जियेतात, कोळी क्रिस्तांव कशीं जियेनात. तांकां आमी भावार्थ पुरगोटूंक गरज आसा. कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूची फाटलावतारां जाल्यात. तर आयच्या पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेता आसतना ही जेजूची कृपा आनी बळ पुनोजिवनची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. हे मारिया मागदलेना भाशेन ह्याच पुनोजिवन जेजूक अनुभवून आमी ताचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान आनी सगळ्या येदनिकांनी जिवन जेजूचेर पावाड दवरूं आनी ताच्या जिवनपणाचे गोवायते जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकारबार सोडयतल्यांनी सगळ्या लोकांक आपलो धर्म जिवंक सगळेपणान दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
मागणे करता तुका मारिया मागदालिना भाशेन आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवूंक आनी ताचेच आमी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयचे नोवेन कोत्तेल्यांक पोंडीर वाड्यांक मिलाक सायबिणीचे मोजतीन आशिर्वादान आनी ध्यानांनी बरोवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, मारिया मागदालेना भाशेन पुनर्जीवन जेजूक आमी अणभवूंक आनी ह्याच पुनर्जीवनपणाचे आमी गोवाय जावंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Yadni kundo समर्पिता आमची मना समर्पुया. आत्मिक कुंडो तयार करता कासा आमची तयार करूया. यादीक दाका रोस पेटोयता आमची जीण भेटोया. क्रिस्ता रोगोत कोण दिता पियोंक आमी आयती जावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान दोन महानोहून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगड्याय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरता दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सरीश्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत.
आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिनवास तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कोराचे हें रोगत. पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोर उमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. बाबा आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दवरून वता. सोर काळी तुका मानवल्या ते सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो आनी हो जिवंत जेजू मारिया मागदलेनाक दिसती पडलो. ह्या पुनर्जीवन जेजूक मारिया मागदलेनान अनुभवलो आनी ह्याच पुनर्जीवन जेजूक ताणें दुसऱ्यांक परगटलो. तो जेजू मिसाच्या भेटींतल्यान आजी जाता ताका आमी अनुभवूंक, ताचेच आमी गोवाय जावंक जेजून शुक्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आमकां तायणेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट दिताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया.
बाबा भयणीनो, कोरोना व्हायरसाका लागून आमच्या इगोजेंत मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमच्यान शेवूंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावून जावं टीव्ही केबलाचेर वा मोबायलाचेर मिसां देखतात, तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमयाव घेवंक जाता. ह्या वेळार आत्मीक कोमयाव घेवंक म्हजे बरोबर हात जोडून हें मागणें करचें. मोगाल जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे सोशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा, दोयेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोस्ता मोरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां नोवेनाचो 3रो दीस. हाचे भाशेन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर हें नोवेन हांगासर जातलें आनी फाल्यां आमी आगार वाडो ह्या समुदाय खातीर ह्या मिसांत मागतले. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या जीवन जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाक सायबीण आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्ताचे बासोणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भोवलायकी दी. मिलाक सायबिणीचे मजतीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. आमेन. तुझ्या गोपात्माये
आमकां बागोवन दवर भुरगीं तोरणी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो माता प्रातून